म्हाका खरेंच मनासून बरें दिसता। माझे मित्र अभिजित नार्वेकर, दिवाकर, संजीव कामोलकर आणि मकबूल हांच्यानी खूप मदत केली म्हाका। सगळ्यात पयलीं अभिनंदन केले आणि अतुल, तुषार हांणी खूप मदत केली। पण सगळ्यात सुरुवात म्हणजे आमचे राजन कोरगांवकर साहेबांनी सुरुवात करून दिली। थंयसून माझ्या घरात खूप सगळ्यांचो हातभार लागलो, खूप जणांनी मदत केली, खूप हे केले म्हाका। आणि माझ्या हेतू ते घर जावचे नसलेच, त्यांनी सुरुवात केल्यापासून म्हाका खरेंच हे झाले आणि फाटल्यान खूप लोक येले माझ्याकडे। त्यामुळे मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो। कितें ह्या घरासाठी प्रत्येकान मदत केलेली आसा। त्यांनी नांवां घेतल्यात, म्हाका दिसता संजूचे घेतला, अभिचे घेतला, दिवाकराचे घेतला। खरें म्हणजे ते दिवाकर हो महत्वाचो इश्यू आसलो। खरें म्हणजे म्हजे सैद उलयनात ते स्कीप जाल्ले। दिवाकर जो पंच आसला, लोकप्रतिनिधी आसा, त्यांनी जे कार्य केलां न्ही हे अतुलनीय आसा। कारण त्यांनी आमकां कशें कनेक्ट करून लोकांमध्ये कशें कनेक्टिविटी केली हे त्याच्या कार्यासाठी खरें म्हणजे आज आम्ही समर्पित जाऊन हे घर झालेले आसा। खरें म्हणजे त्याच्यात त्याचो असेच अतुल, संदीप केरकर आणि इतर बरेचशा लोकांनी येवन पळजी बी म्हणा अशें खूप जाणांनी येवन गावातल्या बऱ्याचशा बांधवांनी ताका मदत केलेली आसा। सो हे जी वास्तू तयार जाल्या ही एका मनशान किंवा तिच्या एका कोणी जर तो घेऊ म्हणता आपण बांधून दिला जाल्यार अशें जायना, हे सगळ्यांच्या सहकार्यान जालें। ज्या दसऱ्यापासून तो आयज ह्या घर जर दसऱ्याक ज्या दिसा जर पडलेला कोलॅप्स जाल्ला तर आयज पर्यंत उबें जाता, आयज बारा दिसा उबें जालां आनी आयजच्या दिसा सगळ्यांचो हातभार जो लागला हांगासर आयज करून म्हाका आयजच म्हाका ते मेळ्ळे ते आमचे राजन कोरगांवकर आनी म्हाका तेंचे मेळान आयज म्हाका बरें दिसलें तेंच्या घरा कडेन विजीट दिल्या म्हणून। आयकत सांगूंक सोदता हांव घरां जी आसा हांगासर ती खंय तरी हातभार लागल्या उपरांत उबें जाता, स्वताचे खर्चान कोण उबें करिना। आनी हे खर्चान उबें जर केल्ले आसात जाल्यार इतली घरां जर लोकांची आसात ती जाल्यार उबी जातली आसली। आयज काम करपी खूब आसत पण आपूण कोणी केले न्हू ते सांगपाक जाय म्हणून सांगता। आयज सुद्दां मी म्हाजी कामां प्रत्येक गांवांत कामां जाल्लेली आसात, लायटी पासून, रस्ते पासून, गटारा पासून सगळ्या गोष्टी म्हाज्या जाल्लेल्या आहात, टायल्सा पासून। जाल्यार आयज भलतोच श्रेय घेता कारण कितें आहा हे श्रेय तेणी घेतलें आसा, लोकांक खबर आहा कोणी केल्लेले आसा ते।